मये मतदारसंघात येवपी कुडचिरे गावातल्या 12 जण देवस्थान वाठारात वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्प उभारपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आसा। सुमार 44,000 चौखण मीटर सुवातीत हो प्रकल्प उभारतले अशें कळटा। मात आमकां गावात हो प्रकल्प नाकाच अशी कुडचिरे गांवच्या लोकांची भूमिका आसा। बिरेस्तारा पुलीस बंदोबस्तात जमनीचे सर्वेक्षण काम हातात घेतिल्ले। ते वेळार जाणटे नेणटे मेळून 300 परस लोक रस्त्यार देविल्ले। तांच्यांनी सर्वेक्षणाक विरोध केलो। ह्या वेळार पुलीस आनी लोकां मदीं झटापट जाली। पुलिसांनी 50 परस चड लोकांक ताब्यात घेवन रोखडेच सोडले। नियोजित प्रकल्प जावपाक कशेंच दिवचे नात म्हूण थळाव्यांची शिटकावणी। गव्हर्नमेंट येयल्लो आसा तो आमच्या हांगा गांवांत प्रोजेक्ट करूंक सोदता, तो आमकां कोणाकूच मान्य ना। आमच्या गांवांत कचऱ्याचो हे करता तो आमकां कोणाकूच मान्य ना आणि हो आमी करूंक दिवचे ना। आणि फोर्सान केलो जाल्यार आमी हांगा हे पासून गेल्ले जाल्यार उपोशण भोगतल्यो म्हणजे भोगतल्यो अशें आमी आमचो गांव एक जावन आमी हांगासर करतल्यो। आणि हो आमचो 12 जाण आहा ते सोडून आणि हे आमचे 12 जाण आमी हांगासर केन्ना लढोन हे जाल्ले आसा। त्या जाग्यार आमी कांयच करून दिवचे ना। जमीन कितकीशीच वर्सां जाली जाणट्यांनी भोगून आमी भोगता आणि आता हे जमीन प्रोजेक्ट जो जाता तो आमकां ह्या गांवांत ना। जो खुचो गोंयांतलो सगळे जगा वयलो कचरो हाडून हांगा उडयताले। त्या कचऱ्याचो वास सबंद गांवांत पसारतो आणि सबंद येड्यान गांव आहा आनी हे मदीं ती हळशी आमकां सबंद गांवांक त्रास जाता। आमकां तो सुकोय नाका आनी ओलाय नाका। खरें म्हणल्यार कितें हे आमकां ही 450 वर्सां जाली। हे आमकां दिला ते कोणी ब्रिटिशान। ब्रिटीश गेलो, इंग्रज गेलो, पुर्तुगीज गेलो आणि हो आतां भारत। हांगा आमी नाचणे भात काय अशें ओंपतल्यो आणि आता सध्या आमच्या कडेन हे ना जोता ना म्हणून हे पडींग उरलां। आणि आमचे लोक काय आहा काही रोपो आणि कितें घालून ते पोट भरतले आणि आमच्या लोकां कडेन मोठे करपाक कागदाचे पेपर करपाक आणि करपाक पयशे ना म्हणून अशें उरलां। हें जाल्यार कितें आहा तेन्नाच तें सगळें हें जातलें आसलें आणि जे कोण खोटें करीत काय करीत तेचो तो हो पुर्तुगेजान सुद्दां आमकां तशें हें करूंक ना, हटोवंक ना। आणि आयज हो आमचो भारत स्वतंत्र कोण केला, आमीच केला। स्वतंत्र कोणी आमी केला, आमी आमचे बरे मनीस तळमळले। आणि ह्या हेचे हांगर सुद्दां पयलीं त्या टायमार डवान मातलेले तेन्ना आमचे सर्वणचे सोडून हांगा येवन हे हांगा बरे 12 जाण आमचे गेल्ले आहा। आणि 12 जाण वचून हांगा ते हे पळय 12चो ओस म्हणून थंयसर हे केल्ले आहा। तेका लागून कितें आहा आणि ह्या गांवाक आमी सपोर्ट दिल्लो आहा आणि आयज ही जागा आहा गव्हर्नमेंटान कोणी घेवपाची हें ना। कितें म्हणजे कितें जाता हांगासर कचऱ्याचे नाका। आता ही जागा कोणाची तर जागा आमची ही सरकारान आपूण घेतल्या। आपूण घेतल्या आमकां ना कळटा घेतल्या। आमकां कितें सांगप ना, आमकां पंचायतीन नोटीस जाल्ली ना न्हू। पंचायतीचे आमकां हे ना, पंचायतीचे कितें आहा जे आमचे पंचायतीन आमकां नोटीस धाडूंक ना। नाका कित्याक खातीर नाका म्हणजे आमकां आमचे सगळो गांव सकयल आहा न्हू, गांवाक लागून नाका आमकां। सगळें प्रदूशण जातलें आमकां सगळ्या लोकांक त्रास जाता। आमची देवळां बी सकयल आहा आनी आमकां प्रोजेक्ट लागून नाका। मजगती मयेचो आमदार प्रेमेन शेट घडणूक थळार पावले। तांणी कुडचऱ्या येवन लोकांची समजूत काडपाचो यत्न केलो, मात लोकांनी ताका विरोध केलो। गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचिरेच्यान तुकाराम सावंत।